आज फिफा अंडर-17 वुमन्स वर्ल्ड कपाच्या निमित्तान या पीजीएन जो ग्राउंड जो आसा तेजे एक सायट इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव आज हांगसर आयिल्लो आसा। आमी डेडलायन दिल्ली आसा, टार्गेट दिल्लो आसा की 25 सप्टेंबर म्हणल्यार सगळेंच काम जें आसा पीजीएन ग्राउंडाचें तें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज काम मुखार सरत आसा। ताज्या व्यतिरिक्त आमचे उत्तोर्डा ग्राउंड आसा, त्याच प्रमाणे आमचो तिलक मैदान आसा आनी त्याच प्रमाणे आमचे बेनावलीम ग्राउंड जो आसा ह्या तिनूय ग्राउंडाचे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आसात। वी हॅव ऑल्सो ऑब्टेन द फायर एनओसीस एंड ऑल दॅट आनी बाय 20 सप्टेंबर ऑल द ग्राउंड्स विल बी हँड ओवर टू द फिफा कमिटी, जी लोकल जी कमिटी जी आसा तांकां आमी हँड ओवर करतले। ज्या तरेन तुमी एक पळयतात की फातोर्डा स्टेडियम परत एकदां ग्रीन लस्टी जाल्लो आसा आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट फर्स्ट टायम म्हणजे गोंयचो हो फातोर्डा पीजीएन स्टेडियम हो एकूच असो ग्राउंड आसतलो एक्रॉस भारतभर की ताजेर आमचे एक हायब्रीड पीच आज आमी करपा खातीर हातान घेतिल्ले आसा। ह्या संदर्भान आमचो 21 जे आसा तेजो लोगो लॉन्चिंग सेरेमनी आमचे राजभवनाचो दरबार जो हॉल आसा त्या हॉलान जातलो। तदनंतर फ्रिक्वेंटली 2 दीस 22 आनी 23 तारीख आनी 24 तारखेक कंटिन्युअसली कार्निवल जातलो आनी 10 ऑक्टोबर ताजे रितसर उद्घाटन आमचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जातले। ह्या स्टेडियमाच्या उद्घाटना संदर्भात आदरणीय आमचे युनियन मिनिस्टर अनुरागजी ठाकूर मुख्य उपस्थिती लावपाचे आसा। ह्या पीजीएन स्टेडियमाचेर 16 मॅचीस आनी 2 सेमी फायनल्स जातल्यो, म्हणजे एकंदरीत 18 मॅचीस गोंयकारांक आनी सबंद भारताचे जे फुटबॉल लवर्स जे आसात तांकां पळोवपा खातीर मेळटल्यो।